बागीवून पावलून तेसलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचो भावार्थ पळयून आमच्याच अडचणींनी आनी कोश्टां दुखी मदें तुमचे विशीं आमकां बुजवण मेळ्ळी. तुमी सोम्या सोवे गोठ रावल्यान म्हणटोच आतां आमकां जीव भरलो. ताचे पासत आमी आमच्या देवा मुखार इतलो व्हड संतोश भोगतांव. त्या खातीर तुमचे विशीं आमच्यान कशें फावो ते परी देवाचे उपकार आटोवंक जायत. तुमचें तोंड पळोवंक आमकां मेळूं म्हूण आनी तुमच्या भावार्थाक कितें उणें आसा तें आमच्यान बरोवन दिवंक जावं म्हूण आमी दीस रात ताचे लागीं जबर परातून मागतांव. खूद देव आमचो बाप आनी आमचो सोमी जेजू, आमी तुमचे सोरी पावशे करूं. जसो आमी तुमचो मोग करतांव तसो तुमचो मोग एकामेका थंय आनी सगळ्या मनशां थंय सोम्यान सुभावपणान वाडोवचो. सगळ्या आपल्या भक्तां बरोबर आमचो सोमी जेजू येता तेन्ना आमच्या देवा आनी बापा मुखार तुमी शुद्ध निर्मळ आसचे खातीर तो तुमची काळजां पवित्रतायेंत थीर करूं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकले देवाच्या उतराक आमचो सबाब जातलो. तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. मनशाच्या पुता दुवानो सोलात परतून ह्या एका सुत्रान मनशाक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दिवस येवन गेलो, रातचो एक पार सरून वेता. अशें तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. सबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. आमचे दीस कितले थोडे ते आमकां विसरूंक दिवं नाका. तेन्ना आमच्या काळजाक मेळटली जाणवाय. परतून ये सर्वेस्परा. केन्ना पर्यान रागा बरीत रावतलोय. तुज्या साकरांचे तुका चुरचुरे दिसूं. सबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उलाशी कोर. सर्वेस्पराचे बोलेपण आमचेर देवूं. आमच्या आतांचो वावर सुफळ कोर. होय, आमच्या आतांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. सबाब, तुज्या मोगान आमकां दादोशी कोर सर्वेस्परा. जागृत जायात आनी तयार रावात. सोमी केन्ना येतलो तो तुमी नकळोत. मातयेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. म्हणटोच तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो ते तुमी नकळोत देखून जागृत रावात. हें मात मनांत दवरात. कोणूय गोरकार रातीच्या खंयच्याय प्रारार चोर येतलो म्हूण जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात त्या घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसलेल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनी विश्वासी आनी शाण्या चाकराक आपल्या घरबाराचे अधिकारी दिता. असलो चाकोर कोण जायत?
आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता थंय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तो ताका सगळे आपले दौलतीचेर अधिकार दितलो. पूण बासकोळ चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक कळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकराक मारूंक आनी बेबदेय बरोबर जेवंक आनी पिवंक लागत जाल्यार तो रावो नासलेल्या दिसा आनी तो नोकळो आसलेल्या घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्षा दितलो आनी ताची गोट दोंग्या सारकी जायशी करतलो. थंय सगळीं रुडोवन करून आनी दांत करकारून आसतलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोड, म्हणटूच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतिनात त्या घडयेर मनशाचो पूत येतलो. नियाळाक आदार. देव जिविताचो रचणार, जिवीत दिता आनी तोच परतून घेता. भायर सरून गेलोलो मनीस परतून घरा पावतलो म्हूण कोणाचेनूच खात्री दिवं नजो. गर्वान आनी गिन्यायेन भरलेलो मनीस मिसाक कित्याक वचूंक जाय म्हणटलो आनी फकाणां करतलो. एक दीस गाडी घेवन भायर सरलोलो, घरांत परतून पावलोच ना. आयची वाचपां आमकां सगळ्या वेळार जागृत आनी तयार रावंक सोम्याक मेळूंक रावात म्हूण हुस्कायता. भागवंत पावलू तेसोलकारांच्या पवित्र सोबेक तांचे मोग मोयपासा पासत देवाक वाखाणटा आनी सोमी तांकां मेळूंक येतलो तेन्ना ती शुद्ध निर्मळ मेळूंक पवित्रतायेन जिवंक उलो करता. स्तोत्रां आमचें जिवीत 2 दिसांचें आनी पातका वरवीं तें इबाडना जावंक हुस्कायता. तशेंच सुवर्तमानांत आमी सगळ्या वेळार जागृत आनी तयार रावंक जेजू शिकयता. देव आमकां सगळ्यांक वेळ दिता. संस्कारा वरवीं देवाच्या आज्ञा पाळून आनी दोळ्याव करुण्यो करून पवित्र मेळूंक संदी दिता. पूण जायते पावटी आमी आळसायेक लागून आयचो वावर फाल्यां करतलो, फाल्यां येतोच दुसऱ्या दिसा अशें करून वेळ इबाडटात. आमच्या जिविताचो शेवट कोणूच नकळो. देव आमकां दिता तो सोयीक बरें करून आनी अदीक दुबळ्या धाकटुल्यांची मोगान सेवा करून पवित्रायेन जिवन सगळ्या वेळार जागृत आनी तयार रावंक उपाय घेवया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी पवित्रायेन आनी दोळ्याळ्यो करुण्यो करून सोम्याचे दिसाक तयार रावंक भायर बार घेवया.